सार्धपंचशतमानोत्सवाचे एक मुख्य अंग आमगेल मठा भितर कसन म्हळ्यार आमगेले मॅडिकल युनिट हांगा आसा. आतां सिनियर एज्ड लोक इतले येताचे हांगा आमगेल मठाक थाउजंड्स ऑफ विजिटर्सा भितर बेगीन हांगा थंय कसन एक सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ हेल्थाची इश्यू जाल्यार एक युनिट सेटअप केल्लो आसा. हांगा हँडल करता तशे डॉक्टर अनमोल बाळेरी. तुमकां कशी सुरवात जाली, हाजी प्लॅन कसन आशिल्ले युनिटाचे? आम्ही म्हळ्यार एक 2-2.5 महिन्या पहिलेच्यानची हे पुरा सेटअप करचे बद्दल प्लॅन करचे स्टार्ट केलेलं आहे. सो इनिशियली आम्ही प्रदीप पै मामाक मेळिल्ले आणि आमगेले एक प्रपोजल दवरिल्ले मेसेज हेल्थ केअर हे करचे उठलाची म्हणून. सो एक 2-3 मिटींग केले, हांगा एक 2-3 विजीट केले. विजीट करून एरिया कशी सेटअप कशी जावका, हांगचे मेडिकल गोवाच कशें आसा, म्हळ्यार लागीं खंयचे फॅसिलिटी ना, सो एमर्जन्सी आमी कशी हँडल करता ते पुरा प्लॅनिंग करूनची आमी स्टार्ट केले 2 महिने पयलीं. सो इनिशियली आमी आमगेले डॉक्टर्स आमगेले विदीन पुरा आमगेले कम्युनिटीचे मॅक्झिमम खाली सर्वीस न्हय, वी वॉन्टेड पुरा ऑल द प्रोफेशनल्स फ्रॉम डॉक्टर्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी टू कम टुगेदर. ते बी एक वन ऑफ द गोल आशिल्ले. सो आमी पुरा डॉक्टर्स अप्रोच करचे स्टार्ट केले आनी खंयचे इंट्रस्टा प्रकार खंयचे टायमार तांकां कन्विनियंट जाता त्या टायमा प्रकार तांणी वॉलंटरी येवन तांकां ते आमी रोस्टर केले, ड्युटी रोस्टर म्हणून एक. तशीची आमगेले फार्मसीचे डिस्ट्रिब्युटर्स फार्मास्युटिकल आमगेले समाजा भितरची उत्तर कन्नडा कर्नाटकान सुमार लोक आसाचे. सो तांकां बी अप्रोच करून तुमी खंयचे मेडिसीन दिवचे शकताचे आमी एक लिस्ट काडून. सो ताजे प्रकार तांकां अप्रोच करचे लागले, तुमगेले कितले क्वॉन्टिटी कितले दिवच्यात तुमी तशी. सो हे पुरो आमी एक 2-2.5 महिने पयलेच्यानची पुरा प्लॅन करून रेडी दवरिल्ले. सो आमगेले आत्तां अरावंड 11 डेज प्रोग्रामाक अरावंड 15 डॉक्टर्स आमगेले एक टीम आमी हे केले. सो डॉक्टर्स म्हळ्यार भटकळच्यान एक सविता कामत म्हणून, कडेर गणेश प्रभू, गायत्री प्रभू, तांकां पुरा प्रॅक्टिशनर्स, कुमटा मोडलगिरी डॉक्टर कडेर आनी सचिन डॉक्टर म्हणून, अज्ञाना एक सिरसीच्यान कैलाश पै कडेर आनी आमगेले बायल प्रज्ञा बाळेरी सायकॅट्रिस्ट. तशें सुमार एक 15 लोकांले टीम एक रेडी केले. सो तांणी तांगेले कन्विनियन्सा प्रकार येवचे लागले. तशी फार्मसीन तुची भटकळ मेडिकल्स, कामत मेडिकल्स, आनी अंकोलाचे प्रभू मेडिकल्स अशें आनी सुमार लोकांना मुखार येवन मेडिसिन्स कॉन्ट्रिब्यूट करचे लागले. सो हे आमी एक 2 महिने पयले विशय अशें स्टार्ट केले. आमकां कमिटीच्यान कशें सांगिल्लें म्हळ्यार तांणी पयलेचे रामनवमीचे पुण्यतिथीचे ते पुरा पळोवन तांणी अरावंड एक 10,000 10 to 15,000 लोक एक्सपेक्ट करता आशिल्ले. सो एक 25 to 50 लोक येतले म्हणून तांगेले एक एक्सपेक्टेशन. सो ते लोड आमी कशें मॅनेज करचे म्हणून ताजे प्रकार आमी मेडिसिन्सांनी अरेंज केले. आतां प्रायम मिनिस्टरान येता म्हणून व्हेरी बीग फंक्शन म्हणून एंटायर टीम आमी विथ गोवन गव्हर्मेंट प्लॅन केले. सो तांगेले सायडाच्यान MO मेडिकल ऑफिसर्स 2, आयुष डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्निशियन, नर्स पुरा तांणी बी प्रोवायड केले. सो दोन्ही आमी मेळून आमगेले रोस्टर तांगेले मेळून इन कोलॅबरेशन काम करता आसाच. प्रायम मिनिस्टर टायमार इन एडिशन सपोर्ट आशिल्लो, बट 11 डेजाक आमी तांगेले सायडाच्यान एक 4-5 लोक, आमगेले सायडाच्यान एक 2-3 लोक तशें करून इतले दिवस हे करनेलाचे. आता टीम कशी आसता? आत्तां आमगेले सायडाच्यान 2-2 दिवस आमी कन्सल्टंट्स येवन वताची आनी तांगेले सायडाच्यान 2 डॉक्टर, एक आयुष डॉक्टर, एक 24 hours नर्स आनी एक फार्मासिस्ट असिस्टंट ते पुरो तांगेले सायडाच्यान. तशी एक 3 एम्बुलन्स वेंटिलेटर बेज हे करचे तसं रेडी दवरताची कंटिन्यूअस 24/7. तशी आमी एक पट हांगा आमकां मडगांव आनी शिफ्ट करचे आसले लेट जाता म्हणून कर्नाटका शिफ्ट करचे, कर्नाटकाची बी एक एम्बुलन्स रेडी दवरला इन केस इफ सम मायनर इश्यूज 1 तासा भितर कसं ट्रिटमेंट जावचें आशिल्लें कर्नाटका हॉस्पिटल्सा शिफ्ट करता ते बी फॅसिलिटी आमी ऑप्शन दवरला. आत्ता पर्यंत आमकां अरावंड 150-200 अशी लोक येता आसात डेली. वी हॅव क्रॉस्ड अरावंड 1,500 OPD विजिट्स. मिनिमल कसं हांगा करचें आता ते पुरो आमी करता आसाचे. एमर्जन्सीक म्हळ्यार हांगा लागींच खंयचे टर्शरी केअर सेंटर व्हड खंयचे फॅसिलिटी ना म्हणून एमर्जन्सीचे आमी पुरा रेडी करून दवरला. अटॅक जावं, स्ट्रोक आनी फिट्स खंयचे एक एमर्जन्सी आनी फस्ट 1 hour भितर 2 hours भितर खंयचे ट्रिटमेंट उरतलें
ते पूरा आमी हांगा मेडिसिन्स हाडून अरेंज करून दवरला. कोणा खंयचे आमगेले लोक उरता म्हणून खंयचे डिले जावचे ना म्हणून तशें. सो ऑलमोस्ट एक हॉस्पिटलाक कॅज्युअलिटी कशी उरता ते तितले फॅसिलिटी किंत चड म्हणटा ते फॅसिलिटी आमी हांगा अरेंज करून दवरला. आमगेल सिनियर एज हांगा पेशंट्स येयले उरतले तांकां एक धैर्य दिसता तुमगेल तुमी हांगा आशिल्ले हेच्यान आतां दिवसा 150 200 येता अशें म्हळ्यार तुमी कशी रिस्पॉन्स आसता तांगेले? म्हळ्यार हेची तांगेले मागीर स्टार्टींग इंजुरीज आनी येवचे लागले म्हळ्यार नवीन जागो तांकां कळना कशी वॉलंटियर्स अशी थंडी ताप स्मॉल थिंग्स मदे मदे सिरियस येताची ते आमी मॅनेज करून शिफ्ट करताचे. बट तांणी म्हळ्यार आमगेले कशें मागीर थंडी जाल्यार बी आमकां मिनिमल ट्रिटमेंट दिल्यार तांणी मुखार वॉलंटियर करता तांकां प्रोडक्टिविटी वाडता. नाजाल्यार तांणी आराम नाशी बसल्यार तांगेलें काम बी जायना. सो कितले सान विशय उरल्यार बी वी आर सान फूट आमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन करचें ट्राय करता आसाचे. सिरियस जालेले आमी कशें म्हळ्यार ते एंटायर प्रोग्राम मडगांव हॉस्पिशियो म्हण आसा तांगेले अंडर दिला आमकां. सो हांगच्यान आमी काणकोण CHC करताची थंयच्यान मडगांव शिफ्ट जाता पेशंट. सो ऑल विदीन 1.5 hours ट्रान्झिट ते पुरा कोऑर्डिनेशन आसा. आजपर्यंत कसं एक एक्स्ट्रीम केस कसं नाही आयल्या आमगेल थ्रू आउट दीस 9 days? एक्स्ट्रीम म्हळ्यार एक 2 हार्ट अटॅकाचे आयिल्ले पेशंट्स. सो तांकां आमी लोडिंग डोज म्हणून स्टार्टींग दिताची. ECG बी आसा आमगेले. ECG काडून MI आशिल्ले तांकां म्हळ्यार अटॅक. सो अटॅक तांकां लोडिंग डोज दिवन आमी एंटीप्लेटलेट एंटीकॉगुलेशन पुरा दिवन आमी मडगांवां शिफ्ट केले. तांकां काल विक्टर हॉस्पिटलांत की मडगांवांत तांकां एनजीओ करून तांकां प्रोसिजर केलें तांकां. दे आर ओके नाव लोकल्स. तशीची फिट्साच बी 1-2 पेशंट्स आशिल्ले म्हणजे सीजर म्हणटाचे तांकां बी आमी हांगा दिले. सो मद मदे येताचे एसाची आनी दम्माच्यान येताची COPD म्हणटाची तो एकलो थंय एक वॉलंटियर ताका थंय रुमाच्यान हांगा शिफ्ट करून स्टेबिलायज करून उपुंच आशिल्लो ताका ते घरा पेटयले. सो एमर्जन्सी हांगा स्टेबिलायज करताचे आमी 1 तासभर कडेर हायर सेंटर जावकला हायर सेंटर शिफ्ट करताचे तशी. नायस. आयकल तुमी आतां कितलं सान केस आसात इमिडिएट हे आसतना कोणाक अशी भंय नाशी एक धैर्य उरता कोणाकच एक मठा आयले इतले क्रावडांत आयले पर्टिक्युलरली सिनियर एज मेंबर्सांक कसं नाही एक चटक नाही जालें म्हळ्यार हांगा आनी खंयचे गांव बी लागीं ना हे ना भिवचे आवश्यकत ना प्रति एक हांगा आसा. इवन आमकां वॉलंटियर्सांक बी कसं एक सान थंडी ताप ಒಟ್ಟು रेग्युलर कसं आसा आमगे एक हॉस्पिटलस म्हणून हांगा मेडिसिन्स घेवचे हे जेवचे आनी वापस दे आर बॅक ऑन ड्युटी इन अ फ्यू आवर्स तशें चालू आसा. एकदम बरे वेल प्लॅन्ड एक केअर युनिट आसा हांगा. आमगेले कमिटीक हांव वंदन करता आनी डॉक्टर तुमकां बी आम हे युनिट सांबाळिल्ल्या आनी थ्रू आउट दीस डेज हे करच्याक समाज बांधव कडच्यान तुमकां बी हांव धन्यवाद करता.